आमी आज हांगासकून मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाच्या दारान रावन आमी एक उलो मारपा सोदता आनी एकदां सगळे जे टॅक्स पेयर्स स्पेशली जे ट्रेड लायसन्स फारीक करता तांकां एक उलो मारपा सोदता आमी की वेनिसडे 9 तारीख 9th of April सगळ्यांनी हांगा येवचें प्रोटेस्ट करपाक। आमी फाटीं प्रोटेस्ट केल्लो तो आनी एकदां प्रोटेस्ट करपाक सोदता आमी। कित्या खातीर? कित्याक म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आनी मडगांवचो आमदार सांगतात की आमी केन्ना हेज्या पयलीं वाडोवना म्हूण। आज आमकां जेन्ना आमी हो इशू घेता तेन्ना आमकां कितलेशे लोक हाडून रिसीट दिता। रिसीट दाखयल्ले आहा की एवरी इयर 10% वाडयल्ले आहा सामके टॅक्स लायसन्स फियाचे रिसीट दिल्ले आमकां आनीक 10% वाडयता म्हण। आनी तरी पसून चेअरपर्सन म्हणटा की कितलेशे 10-12 वर्सां जालीं म्हणटा वाडोवना म्हण। ही एक पयसा फोटीची गजाल। दुसरी जी आसा काउन्सिल मिटिंगाक चेअरपर्सनाचो स्वताचो बायट आसा जंय तो म्हणटा की 10 ते 15%च वाडयला पूण एक्चुअल वाडयला तो मोर दॅन 66% to 550%। आनी एक जे मिसगायड करपाक सोदता इन्क्लुडींग आमदार म्हणटा की 1000% वाडयला म्हण आमी म्हणटा म्हण। आमी 1000% वाडयला म्हण खंयच म्हणूना आमी केन्ना म्हणा। दुसरी सांगता ते की हावस टॅक्स वाडयला म्हण आमी सांगता म्हण। आमी क्लियर सांगला की हे फावटी तेमी हावस टॅक्साक हात लावना पण हावस टॅक्स हेज फुडें वाडयतले म्हण हे चेअरपर्सनान सांगला की गव्हर्मेंट हें काडपा आसा आनी गव्हर्मेंटाक हेज प्रमाणे हावस टॅक्स वाडटले म्हण हें आमी सांगिल्लें आसा। सो त्या खातीर हांव मागता सगळ्या लोकां थंय जे लोकांनी टॅक्स इतली फाटल्या वर्सान फारीक केल्या ती आपले रिसीट घेवन येवचे फाटले 5-6 वर्सांक कित्याक दाखोवन दिवया की वाडटाले काय ना ते आनी वाडटाले जाल्यार हें परतून वाडोवपाक कारण कितें हें आमकां प्रश्न करपाक जाय। सो तुमचे रिसीट घेवन येवचे आनी तेच बरोबर जे आतां ह्या 2 एप्रील साकून आज पासून जे कोण लोकांनी फारीक केल्ले आहा तांचे कडेन मागता आमी ताणें म्युनिसिपालिटी कडेन येवन आपली रिसीट दाखोवची म्हण। आनी हांव आनी एकूय अपील करता मडगांवचो चेअरपर्सन आनी बी मातशें जात जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन रावचें आनी लोकांक एक्सप्लेनेशन दिवचें आमी फट सांगता काय तो फट सांगता ते। सो रावचें कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी येयल्ले लोक आयिल्ले हांगा तेन्ना चेअरपर्सन नाशिल्लो सगळे लोक वतगीर मागीर तो आयिल्लो। सो हे पाट आमी मागता की चेअरपर्सनानूय हांगा येवचें आनीक लोकांक हें दिवचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें की फरें वाडयलां काय ना तें। कित्याक दिश्टी पडटे भाशेन पेपराचेर सामकें मेळटा सारकें क्लियर कट। आमकां पयलीं त्याचो एक हें दिल्लें आसा रिसीट दिल्लें आहा। BJPचो कमिटीचो मेंबर ताजें एक सादेशें दुकान पोसरो म्हणल्यार आतां जनरल स्टोर तो भरतालो 1289 गेल्या वर्साक। आज तेका भरपा लायतात 6416 6416 ही वाड न्ही 400% वाडटा म्हण दाखयता पळय आनी ट्रेड लायसन्स बी वाडोवना म्हणटा हे भाशेन फट सांगता। सो आमी फट सांगता काय तो फट सांगता तें सिद्ध जावन दी। हांव मागता सगळ्या थंय आपले रिसीट घेवन हांगा येवचें आनी आमचो हो डिमांड की रोल बॅक करपाचो डिमांड आसा आनी तेच बरोबर जे आतां 2 तारीख ते आज पासून जे कोणें फारीक केला तांकां रिफंड करचो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा। 9th April वेनिसडे 9th April at 10:30 AM in front of मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल बिल्डिंग। मागता सगळ्या थंय येवचें।